म्हजें नांव फादर सायमन रिको फेर्नांडीस. हांव गांवांत सुकुरचो. म्हज्या जिविता वयर हांवें तर तुमकां सांगलें जाल्यार म्हज्यान फकत देवाची कवतीक विस्मितां गावूं येता, कित्याक म्हजें जिवीत विस्मितांचें आनी म्हजें जिवीत एक देवाचें विचित्र देणें. जेन्ना म्हज्या याज्ञीकपणाची 40 वर्सां आयज हांव समोरुमतां, म्हाका खुशालकाय भोगता देवाक वाखाणूंक. म्हज्या कुटुंबा पासत, म्हज्या शिक्षणीक गिन्याना पासत, म्हज्या देवाच्या मोळ्यान वावरा पासत आनी जें कितें जोरी तर हांवें बरें केलां ताका देवाक वाखाणूंक. आयज म्हज्या काळजांतावन संगीत साद घालता आनी कवीच्या रुपान लिपुल्लो आसुल्लो एक सुपुल्लो कवी कसो म्हाका आयज म्हज्या उतरांक पाखां फुटलेलीं कशें भोगता. तरी पूण म्हज्या जिवितान जशे परी एक मोर आपलें जिवीत, आपलें आंग पळयता, पाखां पळयता आनी सगलोच हांसता, पूण आपले पांये पडून रडटा, म्हाका तशेंच कशें भोगता. देवान म्हाका केलेलें विचित्र देवाचें काम हांव आयज नियाळटना खुशाल जाता. पूण एक सुपुल्लो किरकोळ याज्ञीक कसो म्हज्या जिविताचेर हांव खोलायेन नदर मारता, म्हाका भितरल्या भितर एक उणेपण कशें भोगता आनी ह्या उणेपणांतल्यान हांव देवाक गीत सुबेज व्हडल्या ताळ्यान गायता, देवाची कवतीक विस्मिता. आयज 40 वर्सां भोगतना हांव म्हज्या पांयचो उगडास कोत्ता. सर्गेस्त म्हज्या मांयचो हांव उगडास कोत्ता. ताणीन भावार्थाची बुन्याद म्हाका म्हज्या जिवितान घातलेली, ती आयज तेंगशेर पावलेली कशी म्हाका भोगता. तांच्या भावार्थांतल्यान म्हजें याज्ञिकाचें आपोवणें सुरू जालें. म्हज्या जिवितान म्हजी मांय म्हाका बेगीनच सांडून गेलोली. हांव सुपुल्लो भुरगो आसलो 1.5 वर्साचो जेन्ना म्हजी मांय मेलोली. आनी वाडटा म्हजे मांयक हांव हुस्केतालो. म्हजो बापूय म्हाका म्हणटालो, बाबा बाबा मांय इगोर्जे गेल्या, मांय आनी घरा येना. कित्याक पाय ती घरा येना? जेजून तिका थींच दवरल्या. जेजूस लाव्स हर. जेजू तिचो खूब मोग करता, तिका थींच दवरल्या. ती आनी घरा येवची ना बाबा. म्हाका तें सोजमनांतलें. आनी हें उतरां सांगतना म्हजो बापूय थोडीशीं दुखां भितरल्या भितर पुसतालो. हें आवयचें देणें म्हाका मेळ्ळें ना देखून हांव भितरल्या भितर म्हजें भुरगेपण, इनोसंटपण फुगार जालें. आनी पांयक हांव सोडिनासलो. पांय पांय म्हाका मांय जाय, म्हाका मांयशीन व्हर. चल या इगोर्जे मांयक घरा हाडुया. पांय म्हजो जाणार कसो आसलो तो सोजमलो. सेतेंबराचे 15वेर दुखेस्त सायबीण मांयच्या फेस्ता दीस ताणें म्हाका सांगलें, बाबा आमी चल इगोर्जे या, थंय आमकां मांय मेळटली. आनी मांय हांव तुका दाखयतलो. त्या दिसा हांव जाणातलो म्हाका मांय मेळटली म्हण. इगोर्जे गेलो. पांय सांगता. पांय म्हजो तेवस कोत्तालो, कित्याक मीस लाती भाशेन जातालें. याज्ञीक आल्ताराक फुडो करून पळयतालो, लोकांक पाट करून मीस सांगतालो, केन्नाय फाटीं वळून लोकांक आशिर्वाद दितालो. हें सगलें हांव बारीकसाणेन पळयतालो. मीस जाले उपरांत म्हज्या बापायक हांवें सांगलें, पांय पांय मांय खंय गेल्या रे, मांय खंय गेल्या रे पांय. बाबा बाबा फुगार जावन म्हणूंक लागलो, ये दाखयता दाखयता.
बोलिस्ट कुडीचो शेतकामती बापूय म्हजो. ताणें म्हाका घट धरलो आनी एके इमाजीशीन व्हेलो. ती इमाज जावन आसुल्ली दुखेस्त मायेची, सप्टेंबराची 15 तारीख. म्हज्या ह्या बोटाक ताणें धरलो. तेन्ना म्हजें हें बोट सुपुल्लें आसलें. आतां तें व्हडलें जालां. ह्या बोटाक घट ताणें धरलो आनी म्हज्या बोटाक धरून म्हणो, बाबा बाबा ही तुजी माय. म्हाका कांयच सोजमोंक ना, पूण भितरल्या भितर घोसकोशांनी रडोंक लागलो. त्या दिसा सावन सायबीन मायन म्हाका आपले वेंगेन घेतलो आनी शेणांतलो किडो काडून राजा मदें बसयलो. हांव गोरवां राखणो पांयचीं गोरवां राखतालो. गोरवां राखतना व्हडल्यान कांतारांक वतालो आनी म्हजीं कांतारां आयकून सुकणीं उडोवन वतालीं दोंगरायलीं. पांय आमकां मिसाक धाडटालो, पाद्रींचे शर्माव आयकतालो आनी घरा येवन तोच शर्माव म्हज्या भुरगेपणान कसो वयर कुड्याचेर चडोवन सगल्या वाड्याक सांगतालो आनी म्हजो शर्माव फकत सुकण्यांक सोजमतालो. अशें करून म्हजो आवडो ह्यो पाद्री कसो जावंक वाडत गेलो. मोंदेगिरी इस्कॉलांत शिकतना म्हजो आवडो शार्ती पावलो. ते संस्थेन म्हाका आपल्या जोम्यान घेतलो. म्हाका शिकयलो. सगलो म्हजो दुडवांचो कोर्स याज्ञीक जावंक पर्यंत त्या संस्थेन सांबाळलो आनी म्हाका याज्ञीक केलो आनी याज्ञीक करून म्हाका व्हडलो मनीस केलो. बरोबर सरकारी आनी बरोबर BA जावं MA करून म्हाका तेणी शिकयलो. पाद्री जाल्या उपरांत म्हाका रोमांक धाडलो. रोमांक धाडून म्हाका व्हडलो दोतोर केलो, थियोलॉजीचो दोतोर केलो. म्हाका शिक्षणीक मळार वावरूंक जाय तो आदार दिलो. सेमिनारीन जायतीं वर्सां शिकयलें आनी अशेंच करून म्हाका फुडलें शिकप तांणी दिलें. कॅनडा धाडून कावन्सिलींग करून कावन्सिलर कसो तांणी म्हाका शिकपाक आदार दिलो. म्हजी संस्था फ्रांसिस्कान कापुचीन संस्था. हांव म्हजे संस्थेचो खूब मोग करतां. अशेंच आसतना म्हाका संदी मेळ्ळी वावर करूंक फिगोर्जांनी आनी पयलो म्हाका पादविकार केलो रेबोडचे वितोर सायबीन मांयचे फिगोर्जेचो आनी तसोच आदमिनिस्ट्रादोर सान फ्रांसीस शावेराचे फिगोर्जेचो पिर्ना. हो वावर हांवें 7 वर्सां हुशारकायेन केलो. त्या मदें हांव म्हजी हुशारकाय पळोवन घडयेक बिस्म सायबाक, फिलीप नेरीक तशेंच राहुल गोन्साल्विसाक जाणेन म्हाका याज्ञीक मागलोलो आयच्या दिसा. ताणेन म्हाका म्हापशेंचे डिनरीचो विगारवार नेमलो. हांवें म्हज्या लागीं जाता त्या प्रमाणे हुशारकायेन हो वावर फुडें व्हेलो. 3 वर्सां हांवें डीन कसो वावर केलो. तसो CRI गोवा ह्या मोठवाची संस्थाचो असिस्टंट प्रेजिडेंट कसो म्हाका वेंचून काडलो. थंयसरूय हांवें थोडोसो वावर केलो आनी म्हजें गिन्यान वाडत गेलें. योग सोबीत उलयणार कसो म्हाका जायती संदी मेळ्ळी. सगळे अराबीक गांव हांव भोंवलां. सगळे अराबीक गांव हांव भोंवलां. शर्माव सांगोंक योकूच योग गांव आसचो ना जे सुवातेर क्रिस्ती जमो ना, थंयसर हांव पावोंक ना. त्या बसत म्हाका देवान दिलेले
सगल्या देण्यांचो हांव आभार मानता. म्हाका आरबी गांव खूब बरे लागतात, कित्याक थिंचोर हांवें जायत्या भासांनी देवाचें उतर परगट केलां. तशीच म्हाका संदी मेळ्ळ्या कॅनडा वचूंक, व्हडलें शिकप करप आनी तें शिकप आमच्या लोकांक दिवप. रेवडचे फिगोजेन आसतना म्हाका जाय तो वेळ कसो मेळ्ळो आनी म्हज्या आंगान पळय कवी आसलो तो भायर सरून खेळूंक लागलो. हांवें हे इगर्जेन थावन सोबीत पुस्तकां बरोवंक सुरू केलें. आनी ह्या पुस्तकांची सुरवात करतना सर बोनावेंतुरा de Pietro चिंवार ह्या बऱ्या मनशान म्हाका तेंको दिलो आनी आजून पर्यंत तो म्हजो गुरू जावन आसा. सर तोमाजीन कार्दोज आनी इरेन कार्दोज हांणी म्हाका जाय तो तेंको दिलो आनी सर तोमाजिनांचीं वाचपां जीं ताणें परगट केल्यान तीं सगलीं म्हजी गिरेस्तकाय जावन आसा. तांचे विशीं हांव जायतें शिकलां. ब्रह्मानंद लोटलेकार ह्या बऱ्या मनशान म्हजीं पुस्तकां गोंयच्या देलगाद समितींतल्यान परगटल्यान. हांव तांचो आभारी. आनी हांवें एकार एक जायतीं पुस्तकां बरयलीं. हांवें सगळें मेळोन 16 पुस्तकां बरयल्यान. थोडीं इंग्लिशीन, सुबेज कोंकणीन. म्हजें पयलेंच पुस्तक जावन आसा जिवितांतलीं 50 शिरपुटां. मागीर एकार एक देवाची कौतीक वेस्मिता, किरणा, फ्रांसीस दी आसीस, लारा 2000, 50 मोतयां, दुर्बळांची राणी सांता क्लारा, जिविताचे धागे, स्पिरिच्युअलिटी ऑफ सेंट क्लेर ऑफ असिसी, पाना, भावार्थाचे नोदरेन, आदेवस बेब्या, द सिंगिंग मिस्टिक, एफेक्टिविटी इन फ्रांसिस एंड क्लेर, फ्रांसिस एंड क्लेर वॉक द टॉक आनी म्हजें शेवटाचें पुस्तक जावन आसा शिरपुटां म्हजी बावली. हें म्हजें 16वें पुस्तक. हें पुस्तक बरयतना हांवें सगळे म्हजे एक्सपिरियन्स, म्हजी जाणवाय भितर घातल्या. कवी कसो हांव ह्या पुस्तकान खेळ्ळां, ह्यो बरयणार कसो हांवें बरीं सोबीत उतरांनी म्हजी शिरपुटां गुंतल्यान. आनी ह्यो उपकारी काळजाचो यादनीक कसो हांवें सोबीत शिरपुटां एकठांय केल्यान जीं देवाचे काकुतीचो साथ घालतात. शिरपुटां म्हजी बावली. भुरगोच आसतना बावल्यांनी खेळूंक म्हाका खूब आशा आसली. म्हाका बावली मेळ्ळी नान. एक दीस हांव खेळटना चुपुल्लो भुरगो कसो एका पेरीच्या झाडा मुनाक आमी खेळटाले. हांव म्हजे बरोबरचीं दोगां चेडवां भुरगीं बोमायेंतान आयलोलीं. तांणी बोमायेंतावन सोबीत बावलीं हाडलोलीं. आनी तीं दोगांय, एग्नेस आनी सिल्विया, म्हजे बरोबरचीं त्या बावल्यांनी खेळटालीं एका पेरीच्या झाडा मुनाक. म्हाका तीं बावलीं बरीं दिसलीं. हांव तांकां लागीं गेलो बावल्यांनी तेंच्या सांगाता खेळूंक. तांणी म्हाका खेळूंक घेतलो ना. दूख भोगली. इनोसंटपणाक भालो बसलो. तांणी म्हाका खेळूंक घेवंक ना म्हूण तिंच्यो जायत्यो बोडयो आसल्यो. खूब पानां आसलीं, खूब शिरपुटां आसलीं त्या पेरीच्या झाडाचीं. हांवें तीं एकठांय केलीं आनी तेंची सुपुर्ली भुरकुटी बांदली
जालेल्या पुरी बावली त्यांची हांवें आपुरबाय केली आनी म्हाका बरें दिसलें. हो उगडास म्हज्या मनानूच आसलो. गावो कसो पेकलो ना, पूण देवाचो गूड देव जाणा. व्हडलो जाताना हीं शिरपुटां म्हज्या जिवितांत पळय कितें घडलें तितलें हांव बांदूंक लागलो. जावं एक तरणाटो कसो, एक सेमिनारिस्ट कसो, एक बरो याज्ञीक कसो, एक बरो हुशार युनिवर्सिटीन शिकपी कसो, एक संवसार पळोवपी तरणाटो याज्ञीक कसो, रेतीर दिवपी कसो, कावन्सिलींग करपी कसो. भोंवतना सगल्याक म्हजे दोळे उकते करून हांव पळयतालों आनी जें कितें हांव पळयतालों तें सगलें एकठांय करतालों आनी म्हजो जर्नल हांव बरयतालों. आनी जेन्ना म्हज्या जिवितांत इल्ली लांबाय कशी, सावळी कशी येता, जिविताची सावळी मातशी लांब कशी दिसता, जें पळय कितें हांवें भोगलां, जें कितें हांवें पळयलां तें हांव एक व्हडली गिरेस्तकाय कशी हांव दुसऱ्यांक दिवंक सोदतां. आनी हो जावन आसा सेगळेत शिरपुटां म्हजी बावली. शिरपुटां म्हजी बावली. हांव आजून पर्यंत शिरपुटांनी खेळत आसा. जें कितें पळयतां तें बारीकसाणेन नियाळटां, जेजूच्या मुखार दवरतां, तांचो संदेश घेतां आनी ती हांव म्हज्या शर्मावान रितीरान लोकां लागीं उलयतना तांकां पाठयतां. तर शिरपुटां म्हजी बावली सुरू जाली त्या पेरीच्या झाडां पोंदाक. थंयसर जी हांवें एकठांय केलेली ती आयज व्हडलो बरो जाला आनी तो बरो जोड न्हय, तो बरो कुरपेस्त गिन्यानान गुंतलोलो. आनी जें कितें हांवें बरयलां तें बरोवन जायते जाण हांसतात, रडटात, खुशाल जातात, हांसोन हांसोन जमनीर पडटात. आनी हो बूक एकदां हातीन घेतल्या उपरांत तो सोंपयल्या बगर केन्नाच रावनात. जशें केलें फादर डॉमिनीक आल्वारिसान, तो बूक तेच्या हातीन हांवें घातलो, ताणें न्हिदोंक वचोन आसतना शेवटाक पर्यंत हांसोन हांसोन वाजून निटायेर घालून तो बूक म्हजो सोंपयलो. शिरपुटां म्हजी बावली. आनी जाय तें सांगूंक आसा तें म्हज्या काळजान आसा. तें हांव जेजूक सांगतां आनी जेजूचें बेसांव सगल्यांचेर हांव मागतां. आयज जेन्ना म्हाका याज्ञीकपणाची 40 वर्सां सोंपतात, हांव देवाची काकुतीक आनी देवान केल्ल्या विजमितांचो उगडास कोत्तां आनी व्हडल्यान कांतार कशें करून हांव ह्यो कवी कसो गावूंक सोदतां. तुजी कवतीक विस्मिता कशी बादयतलो दुनिया, तुजे उपकार दुनिया कशे बादयतलो. हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा.